आम्ही सरकाराकडे मागता आम्ही एक ट्रान्सपोर्ट नगर उभी जावचे आनी एक आमकां पार्किंग एरिया बरी पैकी दिवची आनी आज पर्यंत जाली ना। 20 वर्साक आमी कितलीशीं एप्लिकेशनां दिली म्हणजे पार मुख्यमंत्र्या पर्यंत मिटींग जाली। सर्गेस्त मंत्री आमचे रवी नाईक त्यांनी 2 वर्सां पयलीं शुगर फॅक्टरीक सगळे सेक्रेटरी लेवलाचेर सगळ्या एक मिटींग दिली आनी ते मिटींगेक ठरयलें की आमकां शुगर फॅक्टरीक एक खंय तरी जागो दितलो म्हणून, पूण अजून पर्यंत ताजो पाठपुरावो कांयच जायना। पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा, हांगा सगळ्या पार्किंगाचे प्रॉब्लेम चारय सायडीन आसा फोंडेच्या। एक कुट्टी पंचायत आसली, बेतोडा पंचायत आसली किंवा आमची कवळे पंचायत आसा, फोंडा म्युनिसिपालिटीक सगळी आमची ऑफिसां आसा। सगळे पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी एक कडेन येवन जर आमचो प्रॉब्लेम सोडोवपाचे जर मनार घेतले जाल्यार ते रोखडे शक्य आसा। पूण तुका दिसना जी कंपनी आसता मोठी कंपनी त्यांची पार्किंग स्वतंत्र पार्किंग आसची बी अशें? प्रत्येक कंपनी कडेन खरें तरी गव्हर्मेंटान जेन्ना कंपनीक जागा दिता आसतना कंपनीक कंपल्शन करपाक जाय की तेंचे स्वताचे पार्किंग आसचें, कमीत कमी एक 20 गाडयांचे 25 गाडयांचे। पूण कंपनीची परिस्थिती अशी आसता तेंच्यो स्कुटरी आनी कारी ज्यो प्रायवेट तेंचे स्टाफ आसा तेच पयलीं भायर दवरता मेन रस्त्यार। आमकां तर ते पार्किंगाक केन्ना अलावूच करिना। आमच्यो ज्यो गाडयो येता त्यो सदांच सकाळी लोडाक गेले जाल्यार त्यो सांज पर्यंत लोड जायसर त्यो रस्त्यारूच आसता, कारण कंपनी पार्किंगच अलाव करिना खंयचीच। ट्रक टर्मिनल फोंडे जाय। ट्रक टर्मिनलाची आमची मागणी आसा। ऑल देशभर जी आसा देशभर ट्रक टर्मिनल जाल्ली आसा। प्रत्येक जिल्ल्या तालुका लेवलाचेर ज्या जाग्यार इंडस्ट्री आसा थंय ट्रक टर्मिनल ऑलरेडी आसा। सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमूय आसा, पूण गोंया आज पर्यंत खंयच ट्रक टर्मिनल जावना। आमची मागणी तीच आसा की आमकां बरे पैकी ट्रक टर्मिनल ज्या जाग्यार टॉयलेट फेसिलिटी, बाथरूम फेसिलिटी, उदकाची फेसिलिटी आनी आमची ऑफिसां घालपाक जागो इतले सगळे जर एक कडेन येत बरे पैकी ट्रक टर्मिनल जावचे। मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलयल्या तुमी? हय, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन 2 फावट मिटींग घेतलेली। कितें सांगलें? पणजे वचून मिटींग घेतलेली, तेणें आश्वासन दिलें आमी करता म्हणून, खंय तरी अरेंजमेंट करता म्हणून। आज पर्यंत कांयच जावना। बाकीच्या स्टेटांना आमी पळयलें जशें कर्नाटका जावं ना महाराष्ट्रा प्रत्येक 20, 25, 50 किलोमिटराचे सुलभ शौचालय म्हणून गव्हर्मेंट सेपरेटली बांदून दवरलें। जशें की आमचे आतां गोंयच्या भितर एक हें जालें जाल्यार जे आतां ह्या दिसांनी चितले जे एक्सिडेंट जाता ते आमी बारीक एक्सिडेंट ते टाळूं। आमी फोंडा आसा जे जाग्यार फोंडा ट्रक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन आसा त्या जाग्यार आमी आसा। जे असोसिएशनाचे जे पदाधिकारी आहा त्यांनी सांगले की हांगा फोंडा तालुक्यान जावं मोल्या पर्यंत सुद्दां हांगा खंयच पार्किंग अशी पार्किंग टर्मिनल ना आनी गाडयो पार्क करपाक मेळना। आनी तांकां जे बाथरूम बी जाय जावं बाकी न्हावपाचे हे सगळे आहा रेस्ट रूम हे तांकां कांयच नासल्या कारणान तेंच्यांनी हांगा मोठो प्रश्न हांगा गंभीर केल्लो आसा की तेंच्यांनी मुख्यमंत्री सुद्दां हेंचे कडेन भेटिल्ली की हांगा फोंडा आमकां पार्किंग टर्मिनल दिवचें म्हणून। आनी ह्या संदर्भात आमचो मंत्री जो स्वर्गीय रवी नाईक जो आशिल्लो तेणी ह्या संदर्भात खूब प्रयत्न केले, पूण अजून पर्यंत ते जालें ना। शुगर फॅक्टरी कडेन मोठे थोड्या गाडयांक पार्क करपाक मेळटा, पूण थंय पार्किंग केल्ल्या कारणान खूब फावटी हांगा चोरयोय जाल्ले आसा, लोकांले मोबायलूय व्हेल्ले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी जाता तितले बेगीन हांगा सरकारान ट्रक टर्मिनल्स उबारचें आनी तांकां एक दिलासा दिवचो अशें तेंचें म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।